पेडण्याची पुनाव आयतारा जाली. घटस्थापनेन सुरवात जाल्ल्या पेडण्याच्या पुनवेची सोमारा सांगता जाली. आयतारा जाल्ल्या पुनवेक गोंय तशेंच गोंया भायल्या हजारांनी भाविकांनी देवीचो कौल घेवपा खातीर गर्दी केल्ली. खासदार तशेंच केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपाद नायकानय देवीचे दर्शन घेतले. पळयात पेडण्याच्या पुनवेची कांय चलचित्रां. दसऱ्याचो उत्सव जाता रवनाथ भूतनाथाचो. त्या उत्सवाक सम्मिलीत जावपाक खूब आनंद जाता. दरवर्षी तांचे कृपेन ह्या उत्सवाक पावप जाताच. ह्याय वर्षी आतां कौल प्रसाद दिल्लो आसा. लोकांची श्रद्धेचो एक मोठें स्थान आसा. फक्त गोंयांतसून न्ही, गोंया भायरसून सुद्दां लोक ह्या उत्सवाक येतात आनी आपलो कौल प्रसाद आनी रवनाथ भूतनाथाचो आशिर्वाद घेवन वतात. हांव देव रवनाथ भूतनाथा कडेन मागता की तांणी अशेच आशिर्वाद सगळ्यांक दिवचे, सगळ्यांचें कल्याण करचें आनी गोंय आनी देशाक अशाच पद्दतीन सुख समृद्धी दिवची अशें हाजे कडेन मागता. चल या भाई दरवाजा ओपन कर या चल भाईचा दरवाजा ओपन कर सीधा सीधा
देवा माझ्या साहेबा आज राज्याच्या देवाचा आणि तुझा याद गणित करून घे सीमेचे शिंगडे तो तू घाट कर गावचा हात तू पूर्ण बरा कर हात तू मालचा पूर्ण बरा कर आज गावातली रोगराई असताना नष्ट कर कामकाचे वैन जिल्हो शब्द देतो सत्य कर आज गावचा पूर्ण आनंद सेवा करून घ्या